जे प्रेम दाखयला ते सदैव अशेंच उरचें वाडचें आणि ज्या तरेन ताणें म्हाका एप्रिशिएट म्हजी सेवा केल्या ही म्हजी सेवा अशीच अखंड चालू रावची किंवा हाज्या पेक्षा देवान म्हाका बरी बुद्धी दिवन आनीकूय कितें तरी म्हज्या हातान बरें घडचें म्हजी पयली विनंती सगळ्यांक म्हजे देवी कडेन म्हजें मागणें आनी तुमकां म्हजें सांगणें की ज्या तरेन हांव कितें करत आयलां तेंच म्हज्या हातान हाज्या फुडें घडचें। हांव जें कार्य केलां तें हांव केन्नाच समजूंक ना हांवें कितें कार्य केलां। हांव इतलें समजता की हांव दोतोर जाल्लो हेंच करपाक आनी तेंच हांव करता। लोक म्हणटात तुमी त्याग केलो तेन्ना हें केलो म्हाका दिसूंक ना, खऱ्यांनी दिसूंक ना, केन्नाच दिसूंक ना। हांवें जें केलां न्ही मना पासून केलां, म्हाका जें कितें करीन दिसलें तें केलां। कोणें पयशे दिले ते घेतले। ताकार बसून हांवें 1975, 76, 77 हांवें पेशंट तपासला। हांवें इतली गरिबी पेशंट पळयल्या की म्हाका लज दिसताली तांचे कडल्यान 2 रुपया घेवपाक। तांचे कडेन कांयच नाशिल्लें। ते चुलीर अशी चूल आसताली ही रांदून तेन्नाची पेडण्याची 75 आनी हो तो पेशंट तांची म्हातारी न्हिदिल्ले आसताली।